वर्साचो सदो काळ 26वें सातोळें सोनवार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते 72 जाण खुशाल बरी जावन परत आयले. तांणी म्हटलें, सायबा, तुज्या नांवान देव चारपुरयान आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो सर्गार्थान पडलोलो हांवें सैतानाक देखलो. चोत्राय, सरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तळा मस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांय एक तुमकां वायट जावचें ना. तरी पूण देवचार तुमकां खालते जातात म्हूण कशी जावची? भाशेक तुमची नांवां सर्गार बरयलोलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याची कुशलकायेन भरून ताणें म्हटलें, बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणकारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरलोय आनी सुपुर्ल्यांक त्यो उक्त्यो केलाय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. वय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगर पूत, आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसा तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेर वळून ताणें म्हटलें, तुमी पळयतात तें पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.